तुम्ही काले पळयतात म्हजे डिनान आसतना कितले कश्ट म्हाका इल्लेशे फ्रुट्स घेवन हांव सेलाक गेल्ली म्हजे मॉल सोड जालें म्हणून एक मनीसय म्हजे सरशीन येना आनी हांवें कशे दीस काडटे ते डिनान आसतना तुमी ते डिना कोण म्हूण चिंतात म्हजें गैरू 15 दीस जाले आजीक आनी म्हाका तें मेळनासतना म्हाका कांय करूंक जायना खाले पुरो हांवें केलें म्हाका लोण भरूंक आसा त्या देखून हें पुरो हांव करनासा म्हजे डिना केदाळा मेळटा गे म्हाका गोत्तूना हांव सदन करनासा एक दीस जाल्यार म्हाका मेळटलें तें घराणी घरा व्हरून गेलीं हें पुरो म्हाका लोण भरूंक आसा न्ही पोट काम करून पोट भरता का लज ना सोर्न काही नाजो घराणी येताना सांगतात कन्नडाची गवड्यांची येयल्ली म्हूण पूण गवार असल्यांक कांय गत ना मो दिसपडटो ग्रास कसो काडचो हांव डिना म्हणी आसलें जाल्यार हें कामय करतना म्हजें डिना 15 लिटर दूद दितलें त्या डैरे घराक हांव घालतलें डैरे घर विचारता म्हजे कडेन ಇನ್ನುಸಹ ನಿಮ್ಮ ದನ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ವಾ म्हूण हांवें कितें जाप दिवची म्हाका कळना आनी काल हांवें कंत करची कृष्णप्पणाचें सीता येना वेंकपणाचें गौरी येना बलतोमाचें बिल्ला येना ही सगळीं एक जावन खंय गेल्यांत गी या कोणें हांकां धन वेलां गे म्हूण कळना आनी म्हाका हांवें बरवसो दवरला त्या बरवशा प्रमाणे हांव चलोवन आसा तरी म्हाका आतां ही सगळीं ना म्हणटाना कोणें जाल्यार ही धन वेलें गे म्हूण म्हाका बगता इतलें दाट दूद वता गे ताचें दूद काडून बसल्या तें म्हजे कडेन ताच्या तोंड भशेन उलयतालें म्हाका जायना बा सोसूंक हें पुरो संवसारार कितले कश्ट आसात मनशाक एक उत्पत ना जाल्यार ही उत्पत आसून न्ही हांव दीस काडटाली आतां पळया घरांनी घरा वचोन हांव हे पळ वस्तू व्हरून येता जाल्यार कोणीय काण घेनात रांदय व्हरून गेली हांव रांदय कोणीय काण घेनात रांदय पुरो सप्लाय जाता गे घरांनी घरा प्लेटांक पुरो देखून आमची रांदय काण घेनात देखून फ्रुट्स वेल्ल्याक ना गे 1-2 पपायो गेल्यो 2 पायनॅपलां गेलीं उरले फ्रुट्स पुरो हांवें तशेंच फाटी हाडले तो एकलो हिंदीवाला मुकेश भैया तो पुरो फ्रूट सलाद करता देखून ताणें इल्लेशें काण गेलें मागीर कोणी काण घेनात बा कशें दीस काडचे संवसारार म्हजे डिनांत आयिल्लें जाल्यार ना गे म्हाका एक कितलो उपकार आसलो घरांनी घरा व्हरून येतना गे ही पपाय तुमकां गोत्त आसा न्ही 10 रुपयांक विचारतात 10 रुपयांक खाले मेळटा म्हजे कडेन 10 रुपये ना तांकां 10 रुपयांक कांय हांव दिवंकी वचना 10 रुपयांक कांय मेळना 10 रुपयान खाले मेळटा तुमी सांगा म्हाका कमेंट्स करा 10 रुपयान खाले मेळटा म्हणून आयचो दीस कसोय जालो आनी फाल्यांचो दीस उजवाडल्या उपरांत पळय कसो आसता गे म्हूण हें विकून गेल्यार जालें ना तर देवाचेर तो बरवसो दवरता तो म्हाका राखतालो आनी सांबाळटालो एक दीस ना एक दीस म्हजे डिना म्हाका फाटी मेळटालें आनी म्हजे संगी ते रावताले